दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. मोगाच्यानु मारे एकार कॅन्सर पिडेन वळवळतल्या सर्व पिडेस्तांचो पात्रोन म्हणून नांवाडलेलो सान पेरेग्रीन लाझिओसी आपल्या विनवणेन तांची पिडा अजापितरान निवारून दी आनी तांकां भलायकी लाबोवन दी म्हणून आमी मागया. पापसाहेबाचो विरोधी जावन एका शांतीपणाच्या याजकाचेर हल्लो करून कठीण मारिल्लो एक कठोर मनीस उपरांत पश्चाताप पावून जिणी बदलून कसो शांत जालो आनी कॅन्सर पिडेस्तांचो पात्रोन जालो म्हणले विशीं आमी आतां जाणा जावया. सान पेरेग्रीन लाझिओसी 1265 वर्सा इटलींतल्या फोरिलींत एका ग्रेस्त घराण्यांत जल्मालो. आपल्या तरणाट्या प्रायेर पापा मार्टीन चौथो हाचे विरोध तो उपराटलो आनी तांच्या विरोधीचो मुखेली जालो. थंयसर शांती संधाना खातीर पापसाहेबान याजक फिलिप बेनेझीक पाठयलो, पूण थंयसर लोकांन ताचो विरोध केलो. तोणक्यांनी ताका मारलें, फातरायलें आनी जायते जुलूम चलयले. त्या घडये तांचो मुखेली पेरेग्रीनान बाप फिलिपाच्या मुस्कारार सरसरीत मारलें आनी तो याजक थंयसर रक्ताच्या कोंडांत कोसळ्ळो. तें दृश्य पळोवन पेरेग्रीन सगळोच शर्मेलो. ताका आपल्या कृत्यांचो पश्चाताप भोगलो आनी सगळोच रक्तान बुडोवन धरणीर कोसळलेल्या बाप फिलिपा लागीं ताणें बोगसाणें मागलें आनी त्या साद्या शांतीपणाच्या याजकान एका मोगाळ हास्या संगी ताका बोगशिलें. उपरांत पेरेग्रीन त्या याजकाचो मोगाचो शिश जालो. ताच्या जिवितांत वर्ती बदलावण आयली. बाप फिलिपाच्या मार्गदर्शनाखाल मोरियेच्या कोपेलांत ताणें मागण्याची सुरवात केली. त्या एका दिसा तो मागण्यार आसतना हाती काळो दगलो धरून रावल्ल्या मोरियेचें दर्शन ताका जालें. सियोनाक वचून थंयसर आसच्या मोरियेच्या भक्तिकांक मेळोवंक तिणें आदेश दिलो. पेरेग्रीन सियोनाक गेलो. थंयसर सर्वैट भावांनी ताका वर्तो स्वागत दिलो आनी बाप फिलिपानच ताका सर्वैट मेळाची मुस्तायकी नेसयली. आपल्या खोटे जिणये खातीर तो कठीण प्राचितान जियेलो आनी दुबळ्या धाकट्यांच्या उदरगते खातीर दीस रात वावुरलो आनी लोकांन ताका सर्वांक बरें करचो आंज बडवो म्हूण आपयलें. हांगासर ताच्या जिवितांत एक व्हड संकश्ट उदेलें. ताच्या पांयाक घाई जावन तो घाई कॅन्सरांत बदल्लो. दीस रात कठीण दूख तो सोंसतालो तरी ताचे कश्ट कुर्साच्या जेजूक तो समर्पितालो. दिसान दीस ताची पिडा वाडोवन आयली आनी दाक्तेरान ताचो पांय कातरूंक सुचन दिलें. पेरेग्रीनान देवाच्या कुशेक खालतीमान घाली आनी पांय कातरूंक वैसाक ओप्पिगी दिली. ऑपरेशनाच्या आदल्या राती पेरेग्रीन मागण्यार सरपडलो. थंयसर ताका झेम आयली आनी न्हिदेंत ताणें एक विशेष दर्शन देखलें. कुर्सायलेल्या क्रिस्तान आपल्या हातांनी ताच्या पांयाक आपडचें आनी गूण करचें दृश्य ताका दिसलें. तो गडबडून उठलो आनी आपल्या पांयाच्या घायाचेर ताणें दिश्ट घाली. वय निजायकी वर्तें अजाप थंयसर घडलें. ताचो पांय संपूर्ण गूण जाल्लो आनी कितेंच घाय थंय नातुल्लो आनी बिलकुल दुखीचो अनुभव ताका जायनातलो. ह्या अजापी घडिता उपरांत ताका भेट दिवच्या लोकांचो संकोच चडलो. सर्वां खातीर पेरेग्रीन मागतलो आनी जेजूच्या नांवान ते सर्व बरे जातले. इगर्स मातेन
सांत पेरेग्रिनाक कॅन्सर पिडेस्तांचो आनी गूण जावंक असाध्य जाल्ल्या पिडेस्तांचो पात्रोन म्हूण नम्यारले. सांत पेरेग्रीन प्रत्येक जावन कॅन्सर पिडेस्तांचो बरवसो जावन आसा आनी तांचे खातीर सोम्या लागीं निरंतर मागोन आसा. तर आमी आतां सांत पेरेग्रिना लागीं सर्व कॅन्सर पिडेस्तां खातीर भक्तीन मागया. महिमेवंत आनी साबार आजापां आसा केल्ल्या सांत पेरेग्रिना, तुजी मजत मागतेल्यांक देवा बापाच्या कुरपे मारिफात मीत मेर नासलेली तितली असर्यान तुवें केल्याय. तुजेंच आंग साबार वर्सां कॅन्सर पिडेक बली जावन बारीस वळवळ्ळे आनी कळवळे तुवें सोंसलेय. देवा आमच्या मोगाळ बापाच्या मजतीन तुजी पिडा संपूर्ण गूण जावन तुजी कूड नितळ, निर्मळ आनी सुटसुटीत जाली. मारेकार पिडा अवचित जावन आंगांत वस्ती करतना, गूण जावची तांक नासता कंगाल जातना, मनशाच्या सक्तेक कांयच करूंक जायना तेदना कुर्सा वयलो सोमी सकयल देंवोन येवन तुजेर आपणाचे पवित्र हात विस्तारन तुजी पिडा गूण करचें तें असर्ये रूप पळोवचें तें भाग तुका लाभलें. ह्या दिसांनी हजारो लोक कॅन्सर पिडेक बली जावन वळवळोन कळवळोन दीस लोटीत आसात. ह्या पिडेची कुद्द अनुभव आसुल्लो तूं जेजू मारिफात गूण जावन देवाच्या अगणित कुरपेक कुद्द फावो जाल्लो तूं तुज्या मागण्याच्या कुरपेच्या देन्यांनी आनी अवकार मायेच्या ससायेन तुजे कडेन विनंती करच्या आमा सोमेस्तांक, प्रत्येक जावन पिडेस्तांक बरी भलायकी, मोतीक सुशेग, कुडीक सोगसाय लाभाशी कर. मारेकार पिडेंक बली जाल्ल्यांक गूण कर मात्र न्ही, देवाच्या कुशेक सदांच कल्तिमान घालन तुजी कुशी जावं म्हूण उद्गारूंक भावार्थाची कृपा दी. देवाच्या हर एका उतराक कुशेन तकली बगावन लेंतवायची कृपा आमकां दी. 4 दिसांच्या ह्या जिणयेच्या हर एक घडितांनी देवाची कुशी पाळीशें कर. हर एका पिडेस्ता विशांत आमच्या काळजांनी खऱ्या हुस्क्याचो उजो जळजळसो कर. सांत पेरेग्रिना, तुजी मजत मागच्या हर एकल्यांक देवा बापा कडेन आनी मोरये माये कडेन तुर्तान विनंती कर. आमेन. सांत पेरेग्रिना, कॅन्सरांतावन बारीच वळवळे बगल्ल्या आमा पासत विनंती कर. कुर्सार हात विस्तारून रगत वावयल्ल्या जेजूतावन गूण जाल्ल्या आमा पासत विनंती कर. तुज्या जिणयेंत सबार अजापा रूप आसा केल्ल्या आमा पासत विनंती कर. जेजूच्या नांवाच्या सक्तेन लोकांक भलायकी मागोवन दिल्ल्या आमा पासत विनंती कर. तुवें मागल्लें सक्कड देवातावन सलिसायेन आपणायलेल्या आमा पासत विनंती कर. दिसान दीस मागण्याक तिरासाणेन रावुल्ल्या आमा पासत विनंती कर. सदांनीत कलमीत नासता प्राचीत आनी दंडवणी केल्ल्या आमा पासत विनंती कर. कश्टां काळार सोंसणिकायेन सक्कड दुखी सोंसल्ल्या आमा पासत विनंती कर. आत्म्याच्या बऱ्यापणा खातीर उर्बेस्त जाल्ल्या आमा पासत विनंती कर.
वळवळच्या लोकाविशांत दयामया दाखयलेल्या आमा पासत विनाती कर जेजूच्या कष्टांत आणि मोरयेच्या दुखींत पात्र घेतल्या आमा पासत विनाती कर लोकाच्या बऱ्यापणा खातीर जेजू संगी कुरीस वावयल्ल्या आमा पासत विनाती कर पिडेस्त आनी देदेस्पर जाल्ल्या खातीर अजापा आसा केल्ल्या आमा पासत विनाती कर मारेकार पिडेन वळवळतल्याच्या थीर बरवश्या आमा पासत विनाती कर कॅन्सर पिडेस्तांच्या विशेष पात्रोन सांता आमा पासत विनाती कर सर्व सक्तेवंत सर्वेस्परा तुझ्या सेवका साम पेरेग्रिना थंय तुझी वर्ती दया तुवें दाखयली वर्त्या अजापाद्वारी तुझी महिमा आमकां कळयली वर्त्या बरवशान आमी करचें प्रार्थन मानून घे संवसारांतल्या सर्व कॅन्सर पिडेस्तांक तुझ्या अमोलीक हातान आपड तांची मारेकार पिडा अजापी थरान निवराय तांच्या निराशी जिवितांत संतोष आनी समाधान लाभय अशें निरंतर तुझ्या नांवाक स्तुती आनी महिमा जावं हे मागणें आमी करतांव तुझ्या एकल्याच पुता जेजूचे नांवी आमेन. दिव्यवाणी